बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज जावन आसा प्राचीन कालाचो तिसरो आयतार आनी आयचो विशय जावन आसा म्हज्या बापाचें गोर तुमी वेपाराचें गोर करूं नाकात. ही जेजूची उतरां आमकां सांगता आमच्या देवा बापाचें गोर म्हणल्यार आमची कूड जी जावन आसा देवाचें मंदीर तें पवित्र आनी नितोळ निर्मळ सांबाळूंक जाय. असलें निर्मळ जिवीत जियोंक आमकां देवान 10 उपदेश दिल्यात. ह्या कायदे पाळूंक आमकां बापाची जानवाय आनी शोक्ती जाय. ह्या प्राचीन काळांत आसतना आमच्या पातका खातीर प्राचीत कोत्ताना आमकां दर एकल्याक हीच देवाची जानवाय आनी शोक्ती मागुया. म्हज्या बाबा बडिदो, आयज प्राचीन काळाचो तिसरो आयतार, द थर्ड संडे ऑफ लेंथ. मागुया आमी देवा लागीं आमचें जिवीत ह्या प्राचीन काळान देवाक मानता तसलें जावं आनी फावो ते परी आमी सात वांटो घेवंक आमच्या पातकाचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. काळ जाणता हांव दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलुतकोर, सोम्या काकलुतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. काकुत्सरा बापा, भोव वर्त्या देवा, दोनवण प्रार्थोन आनी दान धर्म आमच्या पातकांक फळादीक ओकोत म्हूण तुवें दाखयलाय आनी पातकी म्हूण खालतिकायेन वळखताव. पातकाच्या बाराखाल आमी चेपताव म्हूण पळय आनी दोयेन आमकां उबार. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगलें उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देसांतली गुलामपणाच्या बेरडांतली भायर काडलीं. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबें घेवं नाकात, कित्याक आपलें नांव सापसुबें घेता त्या मनशाक सर्वेस्पर देव खास लायन आसतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास धरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. सर्वेस्परा तुमच्या देवान दिल्ल्या देसांत लांब आवक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेची मारूं नाकात, पोदवार करूं नाकात, चोरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचेर लोटीक गवाय दिवं नाकात, तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात, तुमच्या पेल्याचे बायलेची व ताच्या चाकराची व चाकोन्नीची व ताच्या बोयलाची व ताच्या गाडवाची व खंयचेच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाका. देवाचें उतोरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सगळीं म्हणुया, सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची सुमूर्त सोर बरी, जिविताची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्याची जाणवाय. आमचो जबाब, सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. आमचो जबाब, सोम्या तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता, पूण आमी परगट्टाव तो खुर्सार खिळायलोलो क्रिस्त.
हो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां जुदेवांक तशें ग्रीकांक तो क्रिस्त, देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असक्काय दिसता तें मनशाच्या बोळा परस अदीक बोलिश्ट. देवाचें उतर हें. उबी रावुया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकाच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसल्याक गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते ताणें आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयाची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासता अशें बरयल्लें आसा म्हूण ताच्या शिस्सांक तेन्ना उगडास आयलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या बाबा भयणीनो, वेपार धंदो हे गोडेक उतरां आमी आयकल्यान आनी जायती आमी तातूंतूच आसा वेपार करपाचे, धंदे करपाचे. आनी एक बरी वस्त वेपार धंदो करप. कोण वारवे लायता, भेंडे, तेळणी, कांयगां, चिबडां आनी ते मागीर विकतात. ताका म्हणटा वेपार धंदो. थोडे ओसाने लायतात आनी ते विकतात. आदल्या काळार बाबडो तिंटे म्हूण आसले. तिंटे हांव नोको तुमकां खबर आसा जाल्यार तिंटे. इट वॉज अ कॉमन मार्केट प्लेस. तिंट्यार मागीर वेपार धंदो चलतालो. तिंट्यार मागीर थोडे बेकार शेट आहात ते आसताले. तिंट्यार मागीर खोबरो चलताल्यो. तिंटो जावन आसलो त्या काळार थोड्या थोड्या गांवांनी, सगळ्या गांवांनी तिंटो जावन आसलो. त्या गांवच्या लोकांक एक बिजी प्लेस वेपार धंदो करूंक. तुजो भाजीपालो, तुजें कितें आहा, तुजें नुस्तें गेलां, तुजें कितें आहा तें विकपाक आनी मागीर खोबरो करपाक, गजाली करपाक. हाच्यो ताच्यो नाका जाल्ल्यो खोबरो नांव घाणावपाक. हें सगळें जाणत तुमी. खंय पळयनाकात म्हाका, कांय नको जाल्ल्या भाशेन. आयज आमच्या गांवांत तिंटो जावन आसा तो खुरीस. गिरवडचो खुरीस आहा तो जाला तिंटो. नाजाल्यार नामोशी तो जाला एक तिंटो. सांजेचे वेतात सगळे. मागीर कितें विकतात, कितें खातात, कितें भाजी पालो, मागीर कापां, मिरच्यो. जेजूच्या काळार तिंटे जावन आसले देव मंदिराची आंगणां तिंटे आसले. देव मंदिराच्या आंगणान वेपार धंदो करताले. आनी त्या पासत जेजू एक दीस ह्या देव मंदिरांत वेता तेन्ना तो पळयता हे आंगण, हो जागो, पवित्र जागो लोकांनी केला तो बाजार केला. देखून जेजू कितें करता, ह्या जाग्या वेले सगल्यांक धांवडायता. कित्याक जेजूच्या काळार
देव मंदिरांत वचप म्हणल्यार तुका कितें तरी भेटोवंक जाय, जावं ते मागीर पारव्याचे पिले ना जाल्यार शेळयो, कितेंय तरी देवाक भेटोवंक जाय. आनी देवा सत हे सगळे धंदो करतले, पारवे विकतले, सगळे देव मंदिराच्या आंगणान आसले घेवपाक. म्हाका उगडास येता बावडीनो आमच्या टेम्पलांनी, टेम्पल्स थिंगाय आसतात विकपाक कितें केळीं आनी कितें. पयलां तुमी थिंगा धाकटी ताटां घेवन आसतात, थोडे केळीं आनी कितें, सारकें रे. आनी लोक घेता विकता म्हणटच तोय चलता. जायते फावटी म्हाका गोमला ते भाशेन आमचोय लोक वेता म्हण थंय फुकट जेवण मेवता म्हूण. तुमचे लागीं घरा लागीं जेवण ना, साईबाबाचें जेवण जेवंक येतात ती. तुमी न्हय आं, तुमी बरी मनशां, तुमी एकदम बरी. पूण कोण कोण वेता म्हण आयकलां. मागीर हांवें ताका सांगलें एक दीस म्हाकाय व्हर म्हण, हांव पळयतां कशें आसता तें जेवण. भाव म्हणिनो सारकें तें करुया. हो कोरेंजमाचो काळ आमकां शिकयता सारकें तें करूंक, न्हय बाजार करूंक. म्हणटच जेजू ह्या मनशांक सगल्यांक धांवडायता थिंगासरले. आनी कितें जाता ते जायते पावट म्हणटात बायबल स्कॉलर्स, हें जावन आसा पयलें कारण जेजूक काबार करूंक, जेजूचेर फॉर्मोण घालूंक. कित्याक ताणें ह्या धंदेकारांक, ह्या बाजारवाल्यांक, ह्या देव मंदिरांतले धांवडायले. तांचे एके भाशेन धंदे एक काबार केले हांव म्हणना, पूण तुमी आनीक खंय वचात, न्हय देवाच्या घरांत. आनी हें कारण जालें जुदेवांनी, फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्रांक, त्या हेरोद पादशाक सांगूंक, त्या पिलाताक सांगूंक की हाणें आमचो धर्म काबार केलो. धर्म काबार करूंक ना जेजून भाव म्हणिनो. धर्म नवो, नवें जिवीत. तेवा सो जेजू सदांच म्हणटालो तुमी आयकलां अशें अशें करूंक जाय, जिवेशी मारूं नाय, पोरदुवार करूं नाय, हें सगळें आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. ही नवी आज्ञा. भाव म्हणिनो सगळें करता आमी. देव मंदिराचे धंदे करता, भायल्यान बाजारूय करता, आनी येवन मागीर देव मंदिरांत बसोन सांतां सातिनी कश्यो दाखयता. हें फटकीरपण. दोळे धांपुया आनी ह्या प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या आयताराक जी शिकवण आमकां मेळटा, आमचें जिवीत जावनी स्वताचे, मोगाचे, नितीचे, सरळपणाचे, न्हय डुप्लिकेट. म्हणजे हांगा एक करप आनी मागीर तिट्यार बाजारांत दुसऱ्याच्यो खबरो करप, तिट्यार वचप आनी देवाक विकप. दोळे धांपात, ओगेपणान नियाळ करात. सत मानता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सरकारान विचार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मेळयतान जल्मलो, पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्या मत्यान देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिवे आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जेवण पावन सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबार्थ्यांची मागणी. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची देख घेवन बापाच्या घरांत म्हणल्यार इगोर्जेंत आनी आपआपल्या फिरगोजेंत पवित्राय सांबाळूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर कोत्ताना कुडीचो वेपार धंदो जो चालू आसा ताचेर निशेध मारूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपल्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत
आपल्या नेस्पांत आनी वावरांत आपले कुडीचें निर्मोलपण सांबाळूंक तांकां बापाचें मोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. आमचे तुजो आशिर्वाद घाल. आमच्या पिडेन जायतीं जाणां आमी आसाव आनी कोण कोण म्हाका सांगता मागूंक लायता, कोण कोण बरीच पिडा जावन कश्टावता, फायनल स्टेजीस म्हणटात ताका, कोणें सांगलां म्हाका माग म्हूण. हे आमच्या भयणींक आनी तिच्या फॅमिलीक गोठाय बुजवण दी म्हूण. आनी दुसरी आमची भाव भयणां जी पिडेंत आसात, कश्टावतात, तांकांय तुजी कृपा आनी तुजी पेखवणी फावो कोर सायबा. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची बोले पोताना निष्कुलो साकारो दोयाल बापा मोय मोगान तांची वरवी आमकां बोस पवित्र आत्म्या बेगोन ये दाना आमची संस्कारच्या जेजू सोवे आमचो योन प्रेमा काजक आवोच्या. भयणी भावांनो, हे आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या पातकांक लागून आमचे जिवीत निर्फोळ जाला आनी आमकां खास फावो म्हूण आमी ओळखून घेता. ह्या बलिदाना वरवीं आमचे वेली खास पयस कोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदरा, सस्ताचे देवा, कल्याण सर्वताय, आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. मोगार आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भवार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. थेर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंतड्यांक कोंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. हो स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. हो स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखो. आपलेच कशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात, ती म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातो आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्तीक कराराचे रगत, पातकाचे बक्षरे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuya. Sumelo
Jesu জীবন সালা Jesu melo Jesu জীবন সালা Jesu novian et olo Jesu novian et olo बापा ज्यूच्या मरणाचा आणि पुन्हा जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे ग्रास करता व जिविताचो उडारी सुरवणीची काल सुखात समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्व साहेबाक सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय सर्वेस्परा तुज्या चक्रा सगल्यांची काकलूत कर पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे हेर भावा भयणीची काकलूत कर आमा सभेस्ताची दया कर म्हणून मागता कुंवार मरी देवाची माई सगाती तिच्या पोती बागेवन जुसे बागेवन धर्मदूत आनी सर्वकालीन मानवल्यान त्या सगल्या सादा भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखान तमकां वाडुनी तांच्या संगातात महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक Amen. जेजून शिकवलेले मागणे सगळी बरोबर आज जोडून मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखा कडेन आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बरो वाशान रेखता तर आमकां उदार काकलुतीत सर पातकांतली सुटोय सर वाकनांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या जेजू सासना क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय पण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिशकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी तूं सिका एकवटान मोगान सांबाळ जो जेताय राजो चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटदी शेळीच्या जेवणांक पयलेली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूची कूड रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूंक
शुक्रारा दीस हिपोलितो मातायस वाज मॉन्तेविला पयल्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर. सोनवारा दीस लिओनोरा रोद्रिगीज हाराडी पयल्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या मोरोड 1 सेक्टर 7 देव बरें करूं म्हणटा. येता ते आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक पॅरिश कावन्सिलाचे वांगडी. गेल्ल्या आयतारा तुमचें धर्मदान जाल्लें 8,230 रुपया. देव बरें करूं तुमच्या उदारपणा खातीर. गोबराच्या बुधवारा दीस तुमचें धर्मदान जाल्लें 7,520 रुपया. तेच भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. आयज सकाळीं 10:30 वरांचेर पॅरिश कावन्सिलाची जमात आसा. सगळ्या पॅरिश कावन्सिलाच्या वांगड्यांनी जमातीक हाजीर जावचें. येता त्या शुक्रारा दीस खुर्साची वाट आनी मीस 5 वरांचेर सांजे. सदांचे परी सकाळचे मीस आसतले. मिसा मांडावळ करूंक खुर्साचे वाटेची पॅरिश कावन्सिलाचे मेंबर्स. जेन्ना आमी खुर्साची मांडावळ कोत्ता खुर्साची वाट वे ऑफ द क्रॉस सेक्टरांनी बरे तरेन मांडावळ करूंक जाय. म्हाका गेल्ल्या शुक्राराक म्हणजे ह्या शुक्राराक सांगलें की कोणें इतली फास्ट धांवडायली ती वे ऑफ द क्रॉस ओडतूच ना. म्हणून सेक्टर लिडरांनी मातशी जबाबदारी घेवंक जाय बरे भाशेन करूंक. हांव म्हणना कोणें वाचला आनी चूक केल्या म्हूण ताचो गुन्यांव ना. पूण जशे परी जावंक जाय ते भाशेन जावंक जाय. सारकें न्ही? तुका जर बशेन जेवण घातलें तूं फक 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 तें जित्तेलें तुका? जित्तेलें? आं? जितचें ना. तेच भाशेन मागणें करतना सावकास करूंक जाय. वाचूंक जाय सावकास बरे भाशेन. लोकांक सजमता ते भाशेन. लोकांक आयकता ते भाशेन. न्हय तुका तूं वाचनाय वाचिनाय तुका तूं वाचताय सगल्यांक. म्हणटच ही मातशी मांडावळ तुमकां सांगता अशें जावंक फावना. कित्याक गेल्ल्या शुक्रारा तशें जालें ही. हांव नको आसलो. हांव आसलो जाल्यार समजोच बंद करपाचो. बरे भाशेन वाचूंक जाय मोगान. तुका सजमता ते भाशेन आनी लोकांक सजमता ते भाशेन. अशें कितें जावंक जाय. म्हणटच मनान दवरचें जी कितें शिकवण हांव दिता ती. 13 मार्चाचे इनॉग्रेशन ऑफ द पॉन्टिफिकेट ऑफ पोप फ्रांसीस त्या दिसा इगोजेचें ऑफीस बंद आसतलें. 13 म्हणजे सोनवारा दीस. जे तुमकां सांगलेलें हांवें की आमचो इगोजेचो रूफ त्या मोडान जायतो बिगडलेलो आनी जायते लुसकोण जाल्लें आनी तुमी उदारपणान जायत्यांनी आदार दिला. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. थोडक्यान सांगता. जायतीं नांवां आसात. बरो देखणार मोरो 10,000 रुपया. बरो देखणार आराडी 10,000 रुपया. वानसियो कोणें दिल्यात 2,000 रुपया. बरो देखणार आराडी आनीक पावट 5,000 रुपया. बरो देखणार बेला विस्ता 8,000 रुपया. बरो देखणार आराडी 5,000 रुपया. बरो देखणार बारूसवाडो 30,000 रुपया. बरो देखणार आराडी 10,000 रुपया. बरो देखणार आल्तू बेला विस्ता 20,000 रुपया. बरो देखणार आल्तू बेला विस्ता 5,000 रुपया. बरो देखणार पेरशेत 5,000 रुपया. बरो देखणार पेरशेत आन्यक एकलो 5,000 रुपया. बरो देखणार वानस्यो 5,000 रुपया. बरो देखणार पेरशेत 50,000 रुपया. बरो देखणार वानस्यो 10,000 रुपया. हांकां सगल्यांक हांव काळजान थावन म्हज्या बाबतीन हांव दिन वाचतां. उदार तुमी जाल्यान देवान तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर जाणी कोणें आदार दिला तांचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद पडो. आनी दुसऱ्यांकूय सांगता ही तुमची इगोर्ज. तुमी उदार जावचे. तुमची इगोर्ज सांबाळूंक. वेपार धंदो आमी करिना. आमी देवाक मान दिता. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या मोगान आमकां सदांच सांबाळ आनी ह्या प्राचीत काळान आमचें जिवीत ओदीक ओदीक बरें कोर. न्हय हांगा थिंगा पोवपाचें. न्हय हाचे ताचे खबरो करपाचे.
देवा हे आमचे मागणे ऐकून घे क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचुर्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार खुशाल आयतार सगल्यांक आवडेता. तुका आवडटा फादर.